आयज न्हू काल डॅडीन थोडीशी न्हू ब्रिंजॉल घालून येता आसतना सो केन्ना येवं जाल्यार न्हू हिंगा केन्ना भाजी अशें करून कॅरट आनी कितें अशें करून कॅप्सिकम आनी ग्रीन ऑनियन्स सो काल तेणें सगळें हाडलेलें आनी तेजे बाराबो हेंय हाडलो तेणी थोडेशें अशी हांव भाजी म्हाका एक बरी लागना म्हाका फ्राय केल्यार खूब दिसता ल्हान आहा पूण हांवें मागीर चिंतलें आतां फ्राय करून खाता म्हणून मॅरिनेट करून दवरना आनी हांवें आतां भाजिना आतां अरावंड 12 to 1 जालें आतां आनी मुगेलें बॉम्बे बॅक टू सेम रुटीन कॉम जालो हा आतां हांवें ब्रेक घेयला मातशें भाजी येवपा आनी कालची कोडी आमगेली सेम मामीन धाडलो ती आनी न्हू आहा आमगेर नुस्तें भाजता हें कोत्ता डॅडी म्हाका म्हणटालो आपणा ब्रिंजॉल फ्राय नाका हेच म्हणटा सुबेज खावपा वचना सो हांवें बोंबील मॅरिनेट करून दवरलें आतां कोत्ता हांव आनी न्हू म्हाका ह्या दिसांनी विडियोज मुगे विडियो जायते जाणांनी चोयले मुगे ह्या दिसांनी गोंय आसता ते जाणां आनी जायते जाणांनी कॉमेंट्स बीन घायले म्हाका बरें दिसलें चोयन जायते तेंपान न्हू कॉमेंट्स बीन चोयन बरें दिसलें म्हाका अशें करून ह्यात बॉम्बे येयलें म्हणटा न्हू मुगे रुटीन सेम जाता म्हाका कांय दाखोवपा मेळना म्हाका भायर सरोवंक मेळना सुबेज कित्याक मुगे आख्खें रुटीनू सेट जालो हा आनी आतां हॉलिडे आहाय आतां खंय भायर म्हणजे हॉलिडे आसो इस्कॉल आसो मुगे रुटीन सेम आसता शिंवपाचें रांदपाचें पोत एलकेना पावोवपाचें आतां म्हाका न्हू सकयल वचपा जाय अरावंड 2 o'clock अशें हांव फोन मारता ताका म्हाका कोण बी हाडपा सांगलें न्हू ताका तें आयज येवपा हा सो हांवें चिंतलोलें हांव आयजू ताका दितो म्हूण सकयल सांग मागीर ते चड दिसान दोन फायट ना कित्याक नाजाल्यार तें म्हाका सारकें मेळटलें 21st रिजल्ट डे आहा न्हू त्या दिसा तशें म्हणल्यार चड लेट जातली सो हांवें चिंतलें हांव ताका फोन मारतलें पयलें मातशें फ्राय बीन करता मागीर हांव ताका फोन मारता आनी सकयलूच येता मातशें आयज हांवें आनी एक ड्रेस शिवून काडला बाय द वे काल 2 काडलेले 2 शिवलेले आनी आयज हांवें एक केला म्हाका न्हू ही बरी दिसता आं ब्रिंजॉल फ्राय अशें करून क्रिस्पी फ्राय केली न्हू बरी लागताय म्हाका हांव ती व्हडल्या हायकी हाडटा ही मातशें ल्हान म्हाका तें भाजी केल्यार बरें लागना भरता केलें जाल्यार म्हाका बरें लागता नाजाल्यार अशें करून फ्राय आनी एक सारकी फेवरेट म्हणटा ती मुगेली भिंडी फ्राय तितून मसाल बीन बोन न्हू बरें म्हाका तें बरें लागता केन्ना केलें जाल्यार न्हू तुमकां शेअर करता हांव रेसिपी ती भेंडे आहाय म्हाका हाडलोले पूण आयज नाका सो या म्हाका केन्ना नेक्स्ट टायम करता न्हू तें दोणो आय वील शेअर विथ यू हांव तितून न्हू रेशाद मसाला घालता बरें लागता टेस्टी सामकें सो एक हातीन कोडी घाली आनी शितूय बीन केलां भुरगीं आतां शितूय बीन केलें जालें मुगेलें आयज न्हू म्हाका हांवें मुगे आयज मातशें इल्लेशें काम करून काडलें बरें ड्रॉवर बीन साफ केलें आनी मुगे आख्खो रूम साफ करपा आहा गोंयच उगडास जाता 3 दीस देखून आलो म्हणल्यार न्हू म्हाका सारको उगडास जाता गोंयचो तें वेदरूय डिफरंटूय न्हू गोंय वयता तेणो हिंगेल म्हणटरी मागीर पोत्तून बेजार ट्रॅफीक नॉयज सामकें आतां देखून तो ट्रेन गेलो आवाज तुमकां आतां येयला आसतलो आनी आमी सारकी न्हू रस्त्याचें हाय आमगे बिल्डिंगा कुशी रस्तो मेन रोड सो दाखयत तुमकां इतलो रस्तो आवाज येता न्हू हाजो सारको सुबेज दोनूय वाटेन आवाज तुमकां दिश्टी पड जाल्यार थंय ट्रेन येता आनी हो रस्तो आनी इशी जाल्यार तुमकां दिश्टी पडटा आसतलें एगोजीको ऑपोजीट रस्तो आहा तो सो न्हू सुबेज आवाज बीन सुबेज जाता आमकां सारको एका रितीन कामूय चलता आनी आतां आयज हांवें चिंतिलां काल हांवें ऑलरेडी कंप्लीट केलें न्हू आयज हांवें चिंतिलां मातशें रेस्ट घेतो म्हूण आनी आतां मागीर सायन्सा उठून पोतून करतलें एलकेना क्लासी पावयली म्हणटरी काय गेल्या हांव एक्चुली एलकेनाक न्हू सकाळचें कितें स्टार्ट करूं सोयतालें पूण म्हाका स्टार्ट जावचें ना म्हणटा ब्रेक कित्याक थोडे दिसान पोतून धांवपाचें गोंया सो मागीर म्हाका दिसना तें जातो म्हूण आनी हांव तुमकां ती खबर सांगता म्हणजे मुगे ट्रॅवलिंगाची एक्चुली कितें जालें जाणा ट्रॅवलिंगा म्हणल्यार आमी घरा पासून भायर सरलोली सारकी मुगे अंकलागे बीन
पूण मागीर म्हाका कोण सांगिलें की ट्रेन हाफ एन आवर डिले दाखयत म्हूण. पूण बरें जालें आमी टायमाचेर भायर सरलो म्हूण एक्झॅक्टली 12:30 सुटोल्या. आनी म्हाका न्हू तें बॅग घेवन चोडपा तेंगे एक्सकलेटर आहलोलो आनी परतून मागीर ते स्लोपाचे देंवपाचे सुटकेस घेवन म्हणजे एक्चुली प्लॅटफॉर्म नंबर 3 येयलोली ट्रेन. प्लॅटफॉर्म 2 येयलोली सॉरी प्लॅटफॉर्म नंबर 2. म्हाका दिसलें 1 येतो काय म्हूण. पूण मागीर म्हाका तें घेवन चोडपा पडलें. म्हळ्यार एक्सकलेटर हाडलो बरें जालें नाजाल्यार एलकना घेवन ते सुटकेस घेवन जावपा न्हू. हांव हिंगसान बॉम्बेसान गेलें तेन्ना न्हू म्हाका मडगांव आख्खें हांव चोडोन गेलां. हांव नाका कित्या लागून तें म्हाका तें मेळोंकूच ना स्लोपाचेर खुंयसान वचपा. तेन्ना सगळो हे पाट आख्खें चेंज जालां स्टेशन आख्खें. सगळें तेंच्यानी न्यू केलां आनी हांव नाका कितें जालें तें म्हाका एक पाटी. पूण आतां येता आसतना न्हू म्हाका चोडल्या पूण हांव जायते मुखार वचूंक पडलें कित्याक मुगे डबो आहलोलो S3 आहलोलो. सो म्हाका कितलें चलपा पडलें मुखारू सामकें सुपेत चलोंक पडलें. आनी बरें जालें हांव टायमाचेर आहलें म्हूण कित्याक नाजाल्यार तें सगळो गडबड जावपाचो. धांवपाचें एलकना घेवन सुटकेस घेवन मातशें प्रॉब्लम जावपा म्हाका. पूण टायमार सुटोली सामकी. टायमार सुटोली न्हू हांव हॅप्पी जालें टायमार सुटोलें म्हूण. हांवें म्हळ्ळें एटलीस्ट बॉम्बे तरी आमी सामकें बरे भाशेन पावतलीं कित्याक 11:45 ते टायमींग आहलोलो पावपाचो. आनी 11:45 म्हळ्यार न्हू आमी सामकीं पावपाचीं. ट्रेन जर्नी म्हाका येवपा सारको वाज येयलो सामको येता आसतना. सुपेज गोरमी सारकी. आनी एलकनांगली मातशें मस्ती कॉमेस जाल्ली कित्याक देंत्रांची आमी बायसलें न्हू वोताचेरू. सो ताका न्हिदूय पडना जाली. मागीर तो 5 o'clock एसो मातशें न्हिदपाक गेला. अरावंड 1.5 hour एशें न्हिदोलो तो. आनी इपाट मुगे ट्रेन जर्नी न्हू एक्सपिरियन्स तितू बरें आसना. पूण कांय म्हणपा जायना कितें जालें मुगेलें अप्पर बर्थ आहलोलो सायडीन सीट आसताय ती 2 सिटां आनी मुगे सीट वयर आहलोलें. पूण बसपा सकयल आसत न्हू दोनी पॅसेंजरांकू. सो हांवें कितें केलें हिंगसान ती न्हू कोण म्हाका हिंगसान मारगांवसान बरें गेलें हांव. मागीर थिंग तें कोण चोडलें आर्टिचेर खंय तें रत्नागिरी खंय तरी चोडलें तें एकल्यान चोडूं आनी तेगे मामी चोडली. सो आनी तेगे दोन सीट आहलीं. एक दुसरे सायडीन वयर आहलोलें आनी एक सकयल आहलोलें. तें म्हणटा ओके. आतां ती दुसरी सायडी सीट आहा तेजेरूय बसोंक वचनाय. दोगांय त्या सिटाचेर बसलें. आनी आतां तुमी इमॅजीन कोराय त्या 2 सिटांचेर आमी 4 जाणां. ती 2 जाणां आनी आमी 2 जाणां एलकन आनी हांवें एलकना पूण तेंगे फाटीं वचोन दिवना. पूण ती बायल कितें करपा लागली सारकी पांय वयर काडून बसोल्या आनी सारकी आमगे सिटाचेर. पूण आतां कितें करपा आतां न्हू हांव वोगे रावलें. पूण मागीर न्हू मातशें बरें पडलें म्हाका कित्याक मुखा वयली सीट न्हू 2 एम्प्टी आहलोलीं. सो तें चेडूं म्हणपा लागलो म्हाका तुका जाय जाल्यार तूं आड पड आनी आपूण मागीर थिंग त्या सिटाचेर कोण येयली म्हणटकीर आपूण मागीर आपणागे हेजेर येता. आनी ती दोगांय काडली आनी थिंग गेलीं. सो रत्नागिरी सान नॅक्स्ट स्टॉप जाता म्हणल्यार न्हू थिंग कोण चोडलीं कोण तेंगे आख्खो व्हडलो ग्रूप चोडलो आनी ती मागीर परतून येयलीं. आतां परतून येयलीं तें बरें आहाय. हांव थँकफूल तेंकां म्हाका मातशें अशें करून पांय सोडून बसोंक मेळ्ळें म्हूण थोडेशें वखदां. तेशें करून कांय प्रॉब्लम ना. पूण तेणी चिंतूं जाय न्हू आतां तो चेडो आहा धाकटो बाब आहा आनी ती बायल खाण मुगे सिटार येयल्या. ओदी वॉट हॅपन बाबा टेक हालीं मुगे रबर बँड वता सो गोरमी जाता आनी केंस सोडपाचें. सोड वयता वेट बाबा पेनिंग माय हेयर इज पेनिंग. से हॅलो से यू रीच टू गोवा बॉम्बे. to Goa. No, Bombay you reached. No, Now you're not going, no, again? Yeah. You're going again? Yeah. When? Who's taking you? तो आमगे रबर बँड घेवन गेलो. सो हांव मागीर कितें म्हणटा तुमी तरी तेणी मातशें चिंतपा जायलो न्हू. आतां तें बाबा घेवन बसून आहा आनी हांव कांय तेंगे सिटाचेर वचना. इवन एलकना बसून न्हू हांव घेवन मुगल्या सिटार मोदें आहलोलें बसून. आनी हीं दोगांय कितें काय म्हणल्यार ती तेगे मामी आनी तेंय बी दोगांय. आतां आमी 2 सिटांचेर 4 जाणां. अशें कितें करून जावपा शकता. आतां एलकना बर्थ ना कित्याक एलकन 5 years. आतां ताका नॅक्स्ट टायम वयत जाल्यार ते स्लिपराचेर बी ताका बूक करपा नाका. हालीं सिटराची न्हू हांव ताका स्वता एक्स्ट्रा एक टिकेट बूक करता. आमी शताब्दीचेर वो सिटर ट्रेनीचेर गेला कित्याक म्हाका मातशें बरें पडटा ताका पांय बीन दवरपा वयर आनी तो अशें करून बरें पडटा ताका लागून. आतां हे स्लिपराचेर म्हाका ताका बूक करून फायदो ना न्हू ताका लागून हांवें करूं ना. आनी कितें काय म्हणल्यार न्हू आतां कितें करतलें पूण म्हाका खबर ना तांकां कोंकणी समजताली. आनी हांव सिना सांगिला फोनाचेर तेणें अशें केलें गो ती तशें करून बसून हांवें हेबन आय डोंट नो बाबा. हांव सिना सांगतालें म्हणून मागीर म्हाका कळ्ळें तांकां कोंकणी कोड म्हूण. म्हळ्यार म्हाका दिसना तेणें आयकलें म्हूण.
पूण तेणें कांय म्हणलें ना. पूण कितें जालें चिंतपा जाय न्हू मातशें. आतां एक भुरगोय आहा आनी आमी तीग जाण. ती आख्खी ओद्दी म्हगे सिटाचेर येयल्या आनी तितून न्हिदोल्या न्ही मोदें ओद्दें अशें कोन्न हेंग जायन पांय वयर काण. आतां कितें करपाचें. हितू मुगे एक्सपिरियन्स आतां पाट बरो आसना आनी म्हाका सांगोकूय बरें दिसना. म्हाका खरें अशें कोन्न लोकां सांगोक बरें दिसना. कित्याक हांव सांगोना कित्याकू तेणें म्हाका मातशें उगोत म्हाका पांय मातशें वयर अशें करून रावूंक मेळ्ळें न्हू. ती थिंग दुसरे सिटार गेलें तें दोणो. आनी मागीर ती खंय देवलाय जाणा ती हिंग देवलाय थाणे देवलाय. आतां तुमी इमॅजीन कोराय तितू आख्खें ट्रॅवल आमी तेशें करून बसून येयलाय. आतां तीं दोगांय पांय अशें करून वयर काण सिटाचेर बसलाय. मागीर हांव आनी खंय कितें करून बसपाचें. पूण हांवें मागीर म्हणलें आसती हांव कांय म्हणचें ना. मागीर तेणें देंवता आसतना बी म्हाका बरे भाशेन बाय बीन केलें. केन्ना केन्ना न्हू आमकां दिसता बरें जालें त्या रागार आमी अशें करून कितें म्हणटाय न्हू कितें कितें म्हणपा शिरी पडना. तेणें म्हाका बाय बीन म्हणलें बरे भाशेन आनी हलकेना तेणें बाय केलो आनी मागीर गेलीं. सो इट वॉज ओके. हितू बरें आसना ट्रॅवलींग जर्नी पूण इट वॉज ओके. इट्स ओके. केन्ना केन्ना जाता न्हू तशें करून. आनी म्हाका न्हू अशें करून सांगोकूय बरें दिसना सगळे टायम अशें करून. आतां आमगे वळखी कांय न्ही लोकांनी तांकां सांगिल्लें आनी अर्दो जाणांगे टॅम्परमेंट आमी नोकोय कितें कोन्न तो अर्दो जाणां राग येता आनी म्हाका पोत सांगपा हांवें ताका लागून हांव ओके रावून मागीर सांगना कांय. सो इट वॉज दॅट वे. पूण मागीर आमी न्हू घाटकोपर येयन 11:30 आमी घाटकोपर पावलोलीं 11:20 आनी हांव बरें हॅप्पी जालें. चल आतां घाटकोपर जालें. मागीर नेक्स्ट स्टॉप हांव नको घाटकोपर तांगे स्टॉप ना पूण ती सिग्नलाची थांबोली. इतू टायम थांबोली की ताका अरावंड 45 मिनट्स ती थांबोना आहा थिंगा. अरावंड 45 मिनट्स आनी विल्बर पावलोलो सारको एक्झॅक्टली ऑन टायम तो थिंग पावलोलो कुर्ला LTT स्टेशनाचो तो व्हरो येयलो आमकां कार घेवन. आनी हांवें बरें हॅप्पी जालें. पूण केसो फायदो 12:20 कितें थिंगसान ती ट्रेन सुटोल्या घाटकोपरसान. नाजाल्यार 12:30 म्हणल्यार आमी घराय पावपाची. 12:30 पयलीं पावपाची घरा. मागीर आमी येयलीं ना न्हिदताय म्हणल्यार आमकां उडीच जाली. आनी मागीर नॅक्स्ट डे संडे जालो म्हूण बरो जालें कित्याक विलबरी घरा आसलो. पूण हांवें चिंतलो की हांव उठपा बिना काय म्हूण मिसा वचपा. ते दुसरें सकाळीं उठून हांव रेडी जालें. जाग जालें हांव नाका कितें करून तें. मागीर हांव उठोन गेलें मिसा बीन. सो हिसो आमगे ट्रॅवलींग आहलोलें. आतां न्हू एक्चुली आमगे मामी ती एक पाट सांगताली ती ऑक्टोबरान गोंय गेली न्हू तेंगे तो सिटाचेर डॅडी अशें करून बसून गेला स्लिपराचेर. तेंगे आख्खें सीट कन्फर्म आसोन आनी प्लस सिनियर सिटीजन ती तेशें करून देखून चोयनाय ओद लोक हाय न्हू ती सिनियर सिटीजन आनी तेशें करून बीन चोयनाय. ती येयली बसोली आनी न्हू डॅडी बीन तेशें करून डॅडी कोन्ना कितें म्हणपा वचपाना आमगेलो विलबराय डॅडी. तो ताका केन्ना राग दाखयना केन्ना कितें म्हणना तो कोणाकूय अशें करून न्हू सांगपाना. वयल्यान तो आपूण उठून बसपा आहा कोणाकूय जाग दिवपा तशें करून तो डॅडी आमगेलो. सो ऑक्टोबरा टायमार सुबेज जाता कित्याक लोक वयताय न्हू जायतो सुबेज ट्रॅवल करताय. आनी आतां तरी आमी कारान वचपाची. सो दॅट इज ओके. वचपाक येवपाक कारान आमगेलें सो तेशें करून प्रॉब्लम ना. दीस वॉज द एक्सपिरियन्स. बट एक्सपिरियन्स वॉज वेरी बॅड कमींग बॅक असो म्हणटो. केन्ना हांव म्हणटा हांव एक्चुली हॅप्पी जालें म्हाका असो वचपा मेळटा तें देखून हांव हॅप्पी जालें. आं बाबा वॉट हॅपन. गॅस स्लो धरयला लागलो मला पुरो. इनो बरी क्रिस्पी अशें करून केल्यार बरी लागताय. बरी क्रिस्पी जावपा जाय. फास्ट करता ते रोखडी शिजोवली शी एक्चुली आतां न्हू शिजोवली रोखडी. आनी एक कायल घालपा उरली म्हणगेली थोडीशी उरलो हांवें घालपाची. मागीर तें जालें म्हणटकीर सेम कायलीचें हांव बोंबील भाजून काडटलें आनी मागीर जेयतलें. मागीर मेळटा तुमकां.